पॅरा टिचर्सांचे आंदोलन चडार पडलां। टिचरांनी आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या मुखार राती सावन ठिय्या धरला। गोंयकार बायलो मुख्यमंत्र्याच्या घरा मुखार रस्त्यार रात काडटात आनी सरकाराक कोंत ना म्हूण आपान फोग काडलो। सगळ्या कंत्राटी कामगारांक एकठांय हाडून आप खंय निशेध करतले। दुसरे वटेन काँग्रेस शिक्षण संचालकाक मेळ्ळी, तो खंय अभ्यास करता। कंत्राटावेल्यो पॅरा टिचर्स रेग्युलरायझेशन मागतात, त्या शिवाय तांकां बाकीच्या टिचर्सां भशेन पगार जाय। मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या मुखार रस्त्यार रात काडल्या उपरांत आम आदमी पक्षान तांकां तेंको दिलो। So the Chief Minister should take cognizance of this issue and resolve it once and for all, so that our women of Goa don't have to sleep on the road in front of the Chief Minister. This is the most embarrassing thing any government can face, and still this government seems to be blind to their grievances. 10 वर्सां कंत्राटाचेर दवरप सामकें चुकीचें। आप खंय पॅरा टिचर्सांक न्याय मेळ मेरेन तांचे बरोबर। Absolutely supporting the cause. They have a genuine grievance. तांचो right आसा to be absorbed. 10 वर्सां तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर कशे दवरपाक शकता? आणि हांगाच न्ही, आमी PWDचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक मेळ्ळा, CCPचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक मेळ्ळा, वता थंय गव्हर्मेंट आम आदमी जो आसा तांकां बेनिफीट दिवपाक सोदना। आपूण आपले सगळे सॅलरीज वाडयतात, आपूण फॉरेन टुरार वतात, आपल्यो गाडयो केन्ना कमी केल्ल्यो पळयला तुमी सरकारान? हांच्या सॅलरीचेर कित्याक चोरून घेतात तुमी पयशे? गोंयभर कंत्राटी कामगारांची निदर्शनां जायत आसात, तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडटले। पयलें काम जे आम आदमी पार्टी सरकारान केलें, 4 दिसां भितर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स हाजे फुडें 6 म्हयन्याच्या वयर आसचे ना असो कायदो काडलो। आनी सध्या जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसा तांकां कशें एब्जॉर्ब करपाचें हाजे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स रिलीज केले। 4 दिसां भितर सरकार जातकच ह्या सरकाराक 4 वर्सां जाल्या अजून हांचे कडेन हो मुद्दो सोंपोवपाक जायना। दुसरे वटेन काँग्रेस वचून शिक्षण संचालकाक मेळ्ळी। We tried to point out certain things to the director and told him and requested him to intervene in the matter and ensure that their demands are met. Director says they are examining. सरकारान रेग्युलरायज करचे आनी बाकीच्या टिचरां भशेन पगार दिवचो म्हूण कितलेशेच म्हयने जाले ते पणजे धरण्याक बसतात, मात मुख्यमंत्री खंय काना मनार घेना। सोमारा राती तांचे सणकले। मुख्यमंत्री प्रश्न तडीक लाय मेरेन आल्तिनावेल्यान हालपाचो ना म्हणून ताणी थारायला। मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या भायर मोठो पुलीस बंदोबस्त दवरला। आल्तिनार तणाव जाला। इतल्या मजगतीं पणजे आझाद मैदानार ना जाल्यार कांपाल परेड ग्राउंडार सोडून खंयच कोणाकूच आंदोलन वा धरण्याक बसपाक मेळचें ना। बसले जाल्यार ते बेकायदेशीर म्हूण उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान आंदोलकांक जाहीर नोटीस काडल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फातोड्डे तळेबांद ते बोलचे सर्कल रस्त्यावेल्यान विजय सरदेसाय आनी काँग्रेसीचे पेटलां। लोकांक तळेबांद ते बोलचे सर्कल 300 मीटर रस्तो जाय। पयलीं सरकार करीसर रावलो, आतां काँग्रेस थंय मेतेर जाता। काम जालें ना जाल्यार ह्याच वर्सा भितर आपूण तो रस्तो करून घेतलो म्हूण विजय तेमाक पेटला। NGO आनी लोक विजया बरोबर। I think ki or ring road which is from Tolyaban to Eastern bypass Bolche circle Gogol 30 मीटर रस्तो हो करचो म्हणून। आता हें जातकर 22 तारखेक हांवें मुख्यमंत्र्याक एक लेटर बरयलें की हें काम ताणें GSIDCक दिवचें आनी ताणें ताका सँक्शन केलें 23 तारखेक। सबसिक्वेंटली GSIDC कडेन फायनान्शियल इश्यूज जाल्ले, ते फायनान्शियल इयरान जायना, हे फायनान्शियल इयरान पळोवया अशें म्हाका संजीत रॉड्रिग्जान टेलिफोनिकली सांगलें। नाव आय एम अवेर that the Congress party tomorrow wants to make an agitation here, saying that this road is कितें तरी illegal land filling जाता। हेच काँग्रेस पार्टीन थोडे दीस पयलीं म्हणलां की फातोर्डा मतदारसंघात डेव्हलपमेंटूच जायना। नाव हॅव इट 30 मीटर आनी हेच वर्सा करता हांव, कित्याक हांगा मुख्यमंत्री इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड। नाव अक्रॉस पॉलिटिकल अफिलिएशन्स एवरीबडी वॉन्ट्स इट, सो वाय शुड इट नॉट हॅपन? आतां वी वील पूच फॉर इट आनी नाव वी वील बुलडोज इट। म्हाका स्टायल आहा तशी ती, लोकांक सगळ्यांक जाय आनी कोण वगीच येवन जर आडायतलो आनी खंयचे कायदे आमकां सांगतलो, लोकूय तांकां तांचो रस्तो तांकां जागो दाखोवपाक तयार आहा। दीस सम एक्टिविस्ट हू आर नाव बिकम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, दे शूड नो दॅट दे कॅनॉट होल्ड डेव्हलपमेंट एंड पॉलिटिकल वील टू रॅन्सम। कोणाक ओपोजिशन आहा? द चर्च इज सपोर्टिंग दीस। वॉट इज द काँग्रेस पार्टी? काँग्रेस म्हणटा डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणून मरे, हो डेव्हलपमेंट म्हणटा आतां तो जाता तो अडायता, तुमच्यान जावंक ना तो, आतां दुसरो करता तो अडायता। लोक दे हॅव टू फेस द पीपल। तूं खंयच्या भाड्याचे बैल हाडून हांगा एजिटेशन करून जावपाचें ना।
prison. And because this 30-meter road was there in ODP plan, so why wouldn't it go ahead? There again, that road was going only up to the old TVS showroom. So what was the point in having that road, of 20 meters? If this road is being taken up, it's a good thing. I feel I should congratulate the MLA. म्हाका विजय सरदेसायाचे खरेंच पुरबाय दिसता की कितें तरी जावपाक जाय हें पोटांतल्या खिडकींतल्यान जावप डेव्हलपमेंट ताचे फाटल्यान आमी आसतले. लोकांची विश आसली जेन्ना इलेक्शनां लोकां बरोबर भोंवतालो वोट मागपाक तेन्ना लोकांनी म्हाका सांगला हो रस्त्याची गरज आहा म्हूण म्हाका लोकांनी सांगलें तेन्ना हांवें विजया सांगलें हो रस्तो बेगीन कर म्हूण. सो आय एम हॅपी दॅट रोड स्टार्ट जाला म्हूण. एक्सिडेंट जावचे न्ही म्हूण वास्को गोवा शिपयार्डा कडेन सांकव बांदून रस्तो वन वे केलो. मात वन वे आसतनाय लोक आपल्याक जाय तशे कशे चल्ले. वन वेचो बोर्ड फक्त सोबेक. 2 व्हिलर, मोटारी, बसी, ट्रक धरून कदंबा आनी पुलिसांच्यो बसी सुद्दां कोणाकच पडिल्ले ना. ट्रॅफिकाक शिस्त लावंक थंय ट्रॅफिक पुलीस घालचो म्हूण लोक मागता. गोवा शिपयार्डाकडचो हो रस्तो वन वे केला खरो, मात पोन्न्या सांकवा वेल्यान चुकीच्या लेनीन घुसपाचे हे प्रकार पळयात. 2 व्हिलरा सावन ट्रका मेरेन प्रायव्हेट आनी कदंब बसी ट्रॅफिक नेम बिंदास मोडटात. रस्त्यार हो बोर्डय आसा खरो, पूण आसूनय नाशिल्ल्यान जमा. ही पुलिसांची बस बेशिस्तीक कोणूच फाटी ना. यूज करणं म्हणजे हांगा लोकांक आतां काय पडलेलेच ना. इतके बरें करून सुद्दां काय फायदो ना. एटलिस्ट त्यांनी पोलीस तरी धरून जाय हांगा सांगपाक कितें इवन थंय हें मारला एरो मारला हेवटेन वचपाक डायरेक्शन दाखयला तरी लोक काडटात. कितें म्हणून करपाचें? केला तें बरें केला तरी लोक यूज करना. सरकारान जें काम केलां पळय तें बरें काम केलां सरकारान करपाचें. पण हें आसा पळय तें काडपाक जाय. हे जर तरी काडना जाल्यार कांयच फायदो ना. केलेले ते काय फायदो ना. एक्सिडंटाक लागून हे सरकारान खर्च करून 2 ब्रिज केला. आतां ते जर तरी काडना जाल्यार एक्सिडंट जातले आनी लोकांक अपघात जावपाचे आसा. कित्याक शिपेड बी सुट्टा तेन्ना हिंगा सारको ट्राफीक जाम जाल्लेलो आसा. सो हांव मागता ट्राफीक पुलिसाक एक हिंगा पुलीस दवरपाचें आनी एक काडपाचें. हे सरकारा कडेन हांव मागता आनी ट्राफीक पुलिसा कडेन मागता. तुम्ही पळयता आसतना कितले लोक हांगा इतले ब्रीज हांगा बांदून सुद्दां लोक सायडीच्यान वयता. हांगा इतले मिनिस्टर येवन गेले पूण कोणेच चिंतूना. काल्लू सरकाराक हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा की तेणें फुडें सरून हो रोड हो ब्रीज हांगा बांदलो. पूण लोक मात्तूय अंडरस्टँड करना. हांगा जे ट्रक बी हांगा कितले एक्सिडंट जाता. एकदां शिपयार्ड जर सुटले जाल्यार खूब ट्राफीक जाता. पूण तरी लोक अंडरस्टँड जावन ते तो उबे करना. हांगा हांव मागता ट्राफीक पुलिसांनी कोण तरी हांगा रावन कितें तरी तेजेर एक्शन घेवचें. लोक म्हणटात सरकारान रस्तो बरो केला, मात ट्रॅफिक पुलीस घालोना जाल्यार कांय उपेग ना. बरो वायट प्रसंग घडचे पयलीं पुलीस घालात. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊ एक विराम.